डेव्हलपमेंट ऑफ द ओपन स्पेस ते अंडर पंचायत फंड्स आम्ही डेव्हलप करून दिवपाक केल्ले आसा. तुमकां खबर आसा केशव स्मृती हायर सेकंडरी स्कुलाचे कितली भुरगीं आसा ती, आनी इट इज नेसेसरी दॅट यू डेव्हलप सच इन्फ्रास्ट्रक्चर. तसेच आतांच उद्घाटन जातले 2 ई-क्लासरूम. त्यांनी तिसरी मागला, ती तिसरी हांव अंडर CSR तांकां करून दिता. सो 3 ई-क्लासरूम्स विल बी देर. एज्युकेशन इज ऑफ पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स टू सोसायटी. जितले भुरगे बरे शिकतात ते हांव समजता समाज वयर सरता, देश वयर सरता. ताका लागून हांव समजता पांडुरंग कोरगांवकर, सुषमा कोरगांवकर आनी तेजे सगळे बाकी अधिकारी आसात ते टिचऱ्यो एक स्टँडर्ड वाडयता एज्युकेशनाचे हे केशव स्मृती स्कुलान. ग्राउंड डेव्हलप जाता बिसायड स्टडीज, बिसायड एकेडमिक्स दे ऑल्सो हॅज टू बी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज. ताका लागून आमी म्हत्वाचें समजता की बेग्यानचे बेगीन ओपन स्पेस डेव्हलप करून दिवपाक. आनी फक्त ते स्कुलाचे ओपन स्पेसूच डेव्हलप जायना. तुम्ही पयला आख्खे दाबोली वाठारान सगळे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट करपाची प्रयत्न चालू आसा. ती पंचायतीच्या अंडर आसून दी, जिल्हाचे अंडर आसून दी, ती आमच्या सरकाराच्या अंडर आसून दी, फुल डेव्हलप करता. जे स्वप्न असले आणि मोविन सरान आमकां ते करता म्हटलेले आणि ते आयज आमकां फावंडेशन स्टोन आमकां मेळटा. हे खरेंच आमच्या इस्कॉलाक आनी भुरग्यांक एक व्हडली आमची उमेदीची गजाल. सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार मोविन जे कितें सांगता ते करून दाखयता. ह्या इस्कॉलाच्या डेव्हलपमेंटाक मोविनाचो खूब हातभार आसा आणि हेचे फुडें तो आमकां हातभार लायतलो अशें हांव समजता.